LPG गॅस विकत घेवप्यांनो सावधान. गोंयांत गॅस सिलिंडरांतलो गॅस चोरपी रॅकेट कार्यरत आसा असो इशारो वजन माप खात्यान दिला. पर्वरीच्या तळकर HP गॅस एजन्सीन बेरेस्तारा वजन माप खात्यान धाड घाली आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार 51 सिलिंडर मदले वट्ट 33 गॅस सिलिंडर ताके परस कमी वजनाचे सापडिल्ल्यान खात्यान ते जप्त केल्यात. इतलेंच न्हय जाल्यार थंय आशिल्लो वजन माप कांटो आनी सिलिंडरांतल्यान गॅस भायर काडपा खातीर जाय आशिल्ल्यो वस्तूय जप्त केल्यात. दर एका सिलिंडरान 2 ते 3 गॅस उणो अशें उक्ताडार आयला. हे धाडी मजगतीं HP गॅस कंपनीच्या प्रतिनिधीक आपोवन घेतले आनी हे विशीं कागाळ केली. कंपनीच्या स्पश्टीकरणा उपरांत ह्या स्कॅमांत सामील आशिल्ल्यांक अटक करतले अशें वजन माप खात्याचो इन्चार्ज कंट्रोलर अरुण पंचवाडकर हाणें सांगलां. तशेंच गिरायकांनी गॅस सिलिंडर विकत घेतना तो मापूनच घेवचो आनी एजन्सीन मापपाक न्हयकारले जाल्यार वजन माप खात्यान तक्रार नोंदवची अशें आवाहनूय पंचवाडकरान केलां. आज आमी आमची टीम हांगा आयिल्ली तेन्ना आमी एक ही गाडी आमी पळयली आनी गाडींचे सिलिंडर आमी चॅक केले. पूण सरप्रायझिंगली प्रॉब्लम कितें जालो, गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू अवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिलफ्रेज चालू आसा. सो आमी मागीर हांगाच ताजें नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले. 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक. एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा. पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. एक हातून 2 किलो, एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग कळ्ळें तुका, बिकॉज this type of pilferage, this type of shortage cannot come from the company. कंपनीच्यान कितें जाता, तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार एक 150 ग्राम देर इज अ टॉलरन्स. पूण हांगा तुमकां 2 अडेज एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो देर इज समथींग फिशी हियर. So we have called as company sales officer also here to identify the cylinder. ते सिलिंडर सगळे आमी आयडेंटिफाय केले. तांची सील चेक कर whether there is any tampering in the seal. So only when he gives his report we will act further, and if there is anything we will act as per the package committee act and rule प्रमाणे आमी तांकां बूक करतले. एक शॉकिंगली तुमकां दाखोवपाक शकता, वी हॅव सीन, बिकॉज वॉट हॅपन, all the weighing scales they have to weigh the domestic weighing cylinder आनी लोकांक दिवपा जाय. पूण वी हॅव सीन that these weighing scales are not verified by them. Unverified weighing scales were used on the vehicle. खरें म्हणल्यार कस्टमराक दिता आसतना तांणी असली स्केलींचेर ते वेट करून दाखोवन दिवंक जाय. पूण ह्योच अनवेरीफायड आशिल्ले आमचे कडेन त्योय आमी सीज केल्या. वन मोर थिंग इज दॅट एक पायप आमी सीज केला फ्रॉम दीस गाडयेच्यान. दीस इज यूज टू ट्रान्सफर द गॅस. गॅस लायतात आनी दुसरे वटेन हें करतात. दीस टूल वी हॅव रिकवर्ड फ्रॉम द व्हेकल. सो ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जातलें. वन मोर टूल वी हॅव रिसिव्ड फ्रॉम दीस इज, हे एक टूल आसा ताजो जो वाल आसता तो टायट करपाचो, तोय टूल आमी वी वॉन्ट टू इन्क्वायर अबाउट दीस, वाय दीस टायप ऑफ टूल्स वे आर फावंड इन द व्हेकल. आनी एज आतां सद्याक आमचो हो ट्राय गोंयभर चालू आसा. आय रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स कोण गॅस सिलिंडर घेता, बिकॉज देर इज एक आमचे एज पर अवर इन्फॉर्मेशन देर इज अ गँग हू इज वर्किंग इन गोवा. ते सिलिंडर शॉर्ट करून शॉर्ट डिलिव्हरी दितात. सो लोकांनी मातशें विजिलंट जावचें आनी लोकांनी प्रत्येक सिलिंडर वेईंग करून घेवचो. आनी इफ नॉट, इफ कोण तर एनी ऑफ द कस्टमर हे डिलर तुमकां दिवपाक तर वेईंग स्केल तांचे गाडयेन ना जावं ते तुमकां वे करून सिलिंडर दिना, इन्फॉर्म अस, वी वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅट.